Who is a happy person? Who is a blessed person? कोण जायत सुभागी जाच्या लागीं खूब गिरेस्तकाय आसा जो मनीस खूब तोखस घेवन गिरेस्तकाय वाडयता ताच्या जिवितांत कसलेंच उणेंपण ना, कसलो त्रास ना, पिडापीड ना. हो सुभागी. हे प्रसंगाचो जबाब आमकां आयचे वाचपाक मेळ्ळा. पयलें वाचप आमी घेतलां प्रवाद्या जेरेमायाच्या आनी अशा भागांक प्रवादी आमचे फुडें दोन प्रकारच्या लोकांचे चित्र चित्रायता. पयलो लोक तांचो खूब गिरास्तकाय आसा आनी हाचेर पातून हो लोक आपलें जिवीत सादता. तांचें खूब गिन्यान आसा, बळ आसा, शक्ती आसा, त्या लोकांचो आदार घेतात. अशी हो लोक आपलें जिवीत सादतात. तांकां देवाची गरज ना, फकत आपली गिरेस्तकायची. दुसरो प्रकारचो लोक जो आपलो असोकताय एके भाशेन नियाळ करून स्विकारता. तांची लागीं खूब गिरेस्तकाय ना, प्रवादी ना, पदवी ना, चड गिन्यान ना, लोकांचो आदार ना. पूण हो लोक एके भाशेन देवाचो विस्वास धरून जिवीत सादतात. जेन्ना म्हणटा पयलो प्रकारचो लोक एक भाशेन आरान्यांत झाडां आहात पूण झाडां फळां नात, तांकां उदक पावना. दुसरो प्रकारचो लोक आरान्यांत झाडां आहात ताका उदक पावता आनी त्या झाडांक फळां मेळटात. कोण जायत सुभागी? श्रीमंत, गरीब लोक.